कसा फ्रेश ओके. नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खाशेल्या कार्यावळीन परत एकदा रोहित वाणकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. या कार्यावळीचे नाव जावन आसा चवथ या कार्यावळीन आयज आमी आसा कुंभारजुव्या आणि हांगासरले पयतले कुंभारजुव्या आणि माशेलांतले वेगवेगळे गणपती आणि ताचे देखावे. तर खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 एंटरटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मीडिया. हांव आसा कुंभारजुवा गणपतीच्या देखाव्याकडे आणि माझ्या वांगडा आसा प्रदीप परब आणि सर्वेश भोसले. आमी तांच्याच कडेन गजाली करूया आणि विचारूया तांकां की ह्या देखाव्या फाटल्यान कितें म्हत्व आसा तें. प्रदीप परब बाब, ह्या देखाव्याचे मेन म्हटल्यार ही संकल्पना खंयच्यान आयली? संकल्पना म्हणजे कितें सर, आमी एवरी इयर न्हू वेगवेगळे हेजेर विशय हाताळटा. वेगवेगळे म्हणजे जशे आतां ह्या वर्सा घेतला पळय आमी तो भक्तीच्या हेजेर घेतलो. भक्ती जशी आता हेजी संत गोरा कुंभार ती मनापासून भक्ती केल्ली आसता. जो मेन तेजें कितें आसा पळय तो आपलें सगळें काम सगळें तो विसरता, जें कितें घेतलें आसा पळय तें काम. आनी सो ते भक्तीमुळे ताका कितें जाता, तो इवन ती देवाचे पांय धरले की देवूच ते स्वताक देवाचे ह्या पेच येता की हो आतां भक्ती करता हेजे फुडलें जातलें कशें. म्हणटकीर कितें देवूच ताका प्रसन्न जाता. तो म्हणजे विठ्ठल गणपतीच्या रुपान ताका प्रसन्न जाता आणि तो तेजे घरांत सगळें जें काम करपाचें सगळें काम करता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ते हेजें ते विलाचेर पासून तो सगळें मडक्यो विटा हे सगळें काम तेजे कडेन तो आपलें ध्यान आसता, आपलें हितून काम करीत आसता, हें भक्ती करीत आसता. आनी सांगपाचें म्हटल्यार मागीर आसता ते विशय हो जो आसा लोकांक लागून मुद्दाम घेतला. कितें लोक कितें देवाक बेश्टे मना येता पळय हांगा भक्तगण येता बेश्टे गणपतीचे, पूण ते मना पासून येना एक्चुली. बेश्टे देखावे एक कलाकृतीच्या हितून, पूण ते तशें नासता एक्चुली. म्हणून ते एक्चुली त्या खातीर मुद्दाम म्हणून व्हड स्ट्रेस करून मुद्दाम हो टॉपीक घेतलो एक्चुली. कळ्ळें न्हू. आतां रिस्पॉन्स आतां कळटलो आमकां थोड्या दिसांनी कितें कसो कितें मेळ्ळा तो. अजून मेरेन कसो रिस्पॉन्स? अजून पळय सद्या बरो आसा रिस्पॉन्स, व्हडलो हे ना. तुमचो म्हणटा वेगळो कितें तरी केलां म्हणटा, मेहनत घेवन तशें दिसता म्हणून सांगता म्हाका लोक. तुमचो गणपती पळयत जाल्यार ताचेर खूब बारीक 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 खूब डिटेलिंग आसा. हे डिटेलिंगाचेर कितें म्हाका सांग, कशें कितें? ना डिटेलिंग हे कशें आसा, पयलीं हांव ते पेपरार काम करून तांकां दितालो भुरग्यांक सगळ्यांक बारीक बारीक अशें डिजायन कशें जाय, सोणयेचेर जाय, हातीचेर जाय, मागीर ते सवळ्याचेर जाय, ते सगळे भुरग्यांक हांव ड्रॉइंग करून दितालो पयलीं. आनी सो मागीर ते कितें करताले भुरगे मातयेचे बारीक करताले आनी ते डिजायन ते मातयेच्या प्रमाणे पेपरार ड्रॉ केला पळय तशेंच ते करताले. आनी ते मागीर म्हाका दाखयताले. जर तेणें हांवें जर सांगलें कॅरी ऑन म्हणून सांगलें जाल्यार ते मागीर ते तशेंच करताले आनी ते सारकें व्हरून दसयताले. कळ्ळें न्हय. आनी ताका जी माती जी आमी वापरल्या पळय ती सुद्दां हांगची न्ही. हय, ती गणपतीची शरिराक जी माती वापरल्या पळय ती कोल्हापूरची हाडलेली आहा, काळी माती. आनी सवळ्याक वापरल्या ती गोंयची आमची चिकण माती, आमचे गोंयचे गणपती जे आसता पळय ती माती. आनी ते आभुशणांक जी वापरल्या ती दुसरी माती आहा, ती कंपनीची रेडीमेड मेळटा पळय ती. आनी कलरींग आहा पळय तशें शेंदूर बिंदूर ते सगळी हितूंतली खणींतली माती सगळी. म्हण टोटल ओवरऑल ताका 7 तरेच्यो माती आसा आमी वापरल्या. आनी त्यो सोदपाक म्हाका पयलीं खूब टायम गेलो सोदपाक. कमीत कमी एक 1.5 म्हयनो सुमार गेलो म्हाजो पयलीं. आनी सो मागीर ते माती हाडपाक तर त्यान फुडें पावसान सगळ्यो खणी बिणी भरलेल्यो आसता न्ही. आनी सो तेज्या म्हाका खूब टायम गेलो. आनी सो हे सगळें हें करपाक म्हाका भुरग्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलो. कित्याक ते हाडले की रोखडेंच काम करूंक सुरू करताले, त्या खातीर बरें फास्ट जालें काम आमचें तें. सर्वेश बाबाक हांव विचारपाक सोदतां, फाटल्यान एक ट्रॅक चालू आसा, इतको सुंदर ट्रॅक. हांव प्रदीपाक विचारतालो की हो खंयच्यान, हो खंय मेळटलो म्हाका ट्रॅक आयकपाक. ताणें म्हाका सांगलें हो स्पेशली आमी क्रिएट केला. आनी म्हाका सांगलें की ताज्या फाटल्यान क्रिएटर जो आसा हो सर्वेश भोसले. म्हाका ह्या ट्रॅका बद्दल बिकॉज मोगान पडला हांव ह्या ट्रॅकाक. आनी खरेंच तो इतको अप्रतीम सुंदर ट्रॅक आसा. ताजे शब्दय बरे आसा, ताजी म्युजीक बरी आसा, ताजे जे वोकल्स जे कोणें म्हटलां ताज्या बद्दल म्हाका सांग की कशें कितें.
जेन्ना पळय हें पळय चलतालें संकल्पना म्हाजे कडेन मांडलेली हेजी जाल्यार 1 वर्स पयलें म्हणजे कित्याक ही संकल्पना डायरेक्ट येन्ना तयार जायना. तो म्हणलो असो असो आमचो हें आहा म्हणजे 3 म्हाका तो पयलीं हें सुचयता प्रदीप परब 3 म्हाका हे दिल्ले ताणें हेजेर तुवें ती संगीत हेजेर बरोवचें पडटलें लायनी बरोवच्यो पडटल्यो म्हणून आनी ही संकल्पना ही हे केली आनी ताणें म्हाका 1 वर्सा पयलीं सांगलेलें तें अशें अशें आहा म्हणून. पण तो आमच्या हितून गोंयान म्हणजे विठ्ठल संप्रदाय आनी गणेश संप्रदाय पयलीं पासून पुर्वापार चालू आहा. मग तेजी एक थीम घेवन मातयेच्या हे फाटल्यान आनी कित्याक गांवांत कुंभारदेव म्हणून आहा ते कुंभार कलेच्या हितून साकून ते अशें साकारलेले आहा म्हणून त्या हितून ताणें म्हाका सांगलें असो असो आहा त्या हितून तो गणेश दाखोवंक जाय. कुंभार संत गोरा कुंभारा फाटल्यान तो गणेश हे करता मातयेचे मडके करता ते हितून दाखोवंक जाय. त्या हितून 2 ओळीच्यान 2च ओळी त्यो 2 ओळीच्यान तो सारको लोकांच्या तोंडार बसोवंक जाय म्हणून ते हांवें आतां तुमी आयकत आसतले त्यो ट्रॅकाचो हे मातये म्हणजे मातयेन सांगून ते अशे मुर्ती अशें म्हाका समजो नाका म्हाका आनी म्हाज्या प्रुडंट मिडियाच्या व्ह्युअर्सांक ते म्हाका अशें म्हटलां पळय त्या हितूर तुवें म्हटलेलें म्हाका ते प्रुडंट मिडियाच्या व्ह्युअरांक म्हटलेलें जाय तें माती पायी तुडवितो भक्ती गोरा कुंभाराची त्याच माती मधुनी गजानन अवतरला त्याच माती मधुनी गजानन अवतरला संकटी पडता सत्परी तारी तो भक्ताला असो ते आहा आनी ह्या हेजेर तो मागीर फाटल्यान जय विठ्ठल अरे जय विठ्ठल ते 2 आहा ती आनी 2 भितर ते साकारूंक जाय आसलें आनी तो चपखल तो आनी एका म्हणजे ह्या गायक पळय आहा ते बरें मेळ्ळा आनी आनीक ते सुंदर म्हाका हांव विचारपाक लागलो हें तुवें म्हटलां काय आनी कोण गायक ताका आमी स्पेशल दुसरे घेतलेले देवानंद भोसले म्हणून बऱ्यापैकी गायक म्हणजे उबरता फिमल तर हर्षा सावंत आनी एका जे संगीत जे येयला तो अंतरराष्ट्रीय ख्यातीचो आमचो संगीतकार रेमो फर्नांडीस वयता मुकेश घाटवळ म्हणून जुवेलो तेणें दिला हें आनी बऱ्यापैकी दिला आनी तेजे कित्याक ते वेस्टर्नांत हेणें हे शास्त्रीय संगीताचो तो बरो बाज उठयला कळ्ळें. एंटर जाले काय पयलीं म्हाका दिसता म्हूर्त दिसच्या पयलीं आवाज आयकपाक येता आनी त्या आवाजानूच एक ओड येता आनी जेन्ना तुमी ते पळयता ते सारके दोनूय सिंक वता म्हणजे म्युझिकूय ताचे सारकी सिंक आसा शब्दय ताचे आवाज जर अप्रतीम आसा. गणपती बाप्पा मोरया. असं सध्या जुव्याच्या राजा गणपतीच्या देखाव्याकडे आणि माझ्या वांगडा आसा मुंबईचे काही पर्यटक. आता युजली अशें जाता की आमी गोंयचे लोक गणपतीक पळोवपाक मुंबय वता किंवा लालबागच्या राजाक नवसाच्या गणपतीक वता पण हांगासर माझ्या वांगडा कांय महाराष्ट्रीयन लोक आसा मुंबयची लोक आसा जी स्पेशल गणपती पळोवपाक आयला. तुमचं नाव काय मॅडम? संगीता कोंदुस्कर. राजेश कोंडुस्कर. हजबंड वाईफ. हां बरोबर. ओके. स्पेशली तुम्ही मगाशी म्हणालात मुंबईवरनं गोव्यात आलात. मला वाटलं असं सहज आलात की काय मग तुम्ही नंतर म्हणालात की गणपतीला आलात. असं काय होतं स्पेसिफिक की गणपतीला बघायला ह्या वर्षी तुम्ही गोव्यात आलात स्पेशल? ॲक्च्युली कसं झालं आहे की लास्ट टाईमला आम्ही बरंच माझ्या फ्रेंड सर्कलवरनं जे काय गोव्यातले आमचे मित्र आहेत त्यांच्याकडनं ऐकलं की गोव्यातले मार्शले इकडचे गणपती जे आहेत हे स्पेशलिटी काहीतरी त्याच्यात वेगळं असतं. प्रत्येक वेळेचे कन्सेप्ट असतात ते वेगवेगळे असतात. मग त्यावेळे म्हणजे ते कन्सेप्ट नक्की कसे आहेत हे प्रॅक्टिकली जाणून घेण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहे. आणि दुसरं म्हणजे एक तर याचं मला गणेश दर्शन पण होईल आणि मॅडमची पण बरीच इच्छा होती की मार्शलमधले गणपती मला बघायचे आहेत. नवस बोललेली. बट मला सांगा कोणी सांगितलेलं? हां आमच्या तुम्ही ह्याच्या अगोदर नाही आला? दिस इज युअर फर्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट? या ओके. मी मॅडमशी संगीता बोला हाऊ डू यू फील? खूप छान वाटतंय आणि फर्स्ट टाइम व्हिजिट आहे माझी गोव्यामध्ये आणि दोन्ही होईल विथ गणपती आणि ट्रिप पण होईल ह्या इंटेन्शनने आम्ही सगळे लीव्ज घेऊन आलो इकडे विथ आमच्या फॅमिलीज आलेलो आहोत आम्ही आणि खूप छान वाटतंय. आता आम्ही सुरुवात केली 1-2 गणपती पाहिलेत. आता बघू आता रात्रभर आम्ही तोच प्रोग्राम करणार आहे गणपती बघण्याचा. जुव्याचा राजा
हा तुम्ही आता पूर्ण बघितलं कसं काय वाटलं? हाऊ इज द डेकोर? खूप छान वाटलं आणि एक निसर्ग बोलतात ना की असं मेंटेन करून ठेवलेलं आहे. खूप छान वाटलं आणि मी फर्स्ट टाइम म्हणजे असं बघितलं की ओपन गणपती, डेकोरेशन नाही काही नाही, जे नॅचरली त्यांनी काही केलेलं आहे ना, मला खूप आवडलं ते बघायला. आणि मी फर्स्ट टाइम माझ्या लाईफमध्ये आणि जे काही मूर्त्या कोरलेत ना ह्या म्हणजे व्हॉट इज ते खूप छान आणि अल्टिमेट आहे, एकदम मस्त. ह्या वर्षीचा मॅडमच्या सांगण्याने तुम्ही आलात गणपती बघायला माशेलचे, गोव्याचे इन जनरल. पुढच्या वर्षी याल? हो डेफिनेटली. म्हणजे आता हा रुटीन नित्यक्रम असेल एव्हरी इयर. बॉम्बे मुंबईच्या गणपती झाला की त्याच्यानंतर की यावेळेला आल्यानंतर थोडीशी एक जी ओढ म्हणतात ना तशी थोडी लागून गेली आहे आणि प्रत्येक वेळी आता ते मनात राहून जाईल की दुसऱ्या वर्षी काय कन्सेप्ट असतील, तिसऱ्या वर्षी काय कन्सेप्ट राहतील. मग त्यावेळी आम्ही प्रत्येक वर्षी इथे व्हिजिट देणारच आहे. म्हणजे गोवा टुरिझमनी मनसून जसा पॅकेज काढलाय तसा मला वाटतं गणपतीला पण पॅकेज काढायला हवा की गणपती बघा आणि एन्जॉय हॉलिडे इन गोवा ॲज वेल. अरे डेफिनेटली हो बरोबर आहे. हे तर असं व्हायलाच पाहिजे. ओके. मुंबईच्या रहिवाशांकडून प्रुडंट मीडियाच्या प्रेक्षकांना गणपती बाप्पा मोरया.